मडगांव आणि फोंड्या ह्या दोनूय शारां खातीर ओडीपी आनीक एक म्हयनो उक्ती दवरची, जाका लागून भौशीक सुचोवण्यो आनी हरकत दिवपाक मेळटली अशें एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजीस साळकर हांणी बुधवारा जाल्ल्या बसकेंत सांगलें। ही मुजत वाडोवपा खातीर प्राधिकरण बेगीनूच सरकाराक पत्र बरयतलें अशेंय तांणी सांगलां। उपरांत होलसेल नुस्त्याच्या बाजारा विशीं ह्या बसकेंत निर्णय जालो। ह्या बाजाराचें बांदकाम बेगोबेग सुरू करतले आनी नुस्त्याच्या बाजाराच्या लायटीच्या बिलाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजीस साळकर हांणी सांगलां। आमकां जीएसआयडीसीन लेटर बरयल्लें की होलसेल जे फिश मार्केट आसा ते अराउंड 55% आमी तांकां बांदपाक दिल्ले। सो दे वर सेइंग दॅट फूल आमकां तुमी दिवचे म्हणून। ते फूल सपोज दिले जाल्यार होलसेल मार्केट खंय वतलो हो एक विशय आशिल्लो। तातूंत भितर आमचोय रेव्हेन्यू लॉस जातालो। सो मागीर ऑथॉरिटीन डिबेट करतकूच आमकां दिसलें की एक 2-3 सायट्स आमी आयडेंटिफाय केल्या। एक कदंबाच्या सायडीन आसा, दिस इज टेम्पररी बेसीस, म्हणजे तांणी जीएसआयडीसीन सांगलां 1 वर्सा भितर आमी तुमकां फूल फ्लॅश ते मार्केट रेडी करून दितात। ताच्या मदीं एक स्टॉप गॅस अरेंजमेंट करपा खातीर आमी ते स्पॉट तांकां पळोवपा लायला आमच्या इंजिनियरांक, जीएसआयडीसी ऑफिशियल्स आज वतले आनी तो सपोज स्पॉट फायनलायज जालो जाल्यार तो स्पॉट आमी 1 वर्सा खातीर होलसेल फिश मार्केट म्हणून टेम्पररीली थंय शिफ्ट करतले टील दीस बिकम्स रेडी। तातूंत भितर आमचे गोंयकार भाव आयिल्ले, आमचे रापोणकर आसा नाल्यार ट्रॉलर ओनर्स आसा, तांचे मागणें आशिल्लें की आमकां तुमी डेजिग्नेटेड स्पेस दिवचो म्हणून। आमच्या नव्या प्लॅनान जे आसा ह्या मार्केटाच्या तातूंत तांकां डेजिग्नेटेड प्लेस आसा गोंयकारा खातीरूच म्हणून, हांगा सद्या नाशिल्लो। सो आमी तांकां सांगलां की ह्या डेजिग्नेटेड जे मार्केट आतां येतलें तेन्ना तातूंत तुमकां आमी स्पेस डेजिग्नेटेड फक्त ओन्ली फॉर गोवन पीपल आमी दितले। मागीर तांचो रेटाचो इश्यू आशिल्लो, सो आमी रेटूय तांकां सांगलें एज अ टेम्पररी मेजर आमी तुमकां कमी रेट घेवपाचें पळयता।